सगळ्यांक खबर आसा आणि जे वेळाचेर हजारो पुस्तकगण आणि चित्ररथ पळोवपा खातीर सबंद गोंयचे लोक हांगसर येतात आणि त्या संदर्भात ट्रॅफिक जो कंजेशन जो जाता त्या ट्रॅफिक कंजेशनाचेर थोडोसो प्लॅन करपा खातीर ही आजची ही बैठक जावन आसा। चतुर्थीच्या निमित्यान जो गोंयचो फामाद जो बाजार जावन आसा तो एक मार्शल बाजार आणि बाणस्तारीचो बाजार, त्या संदर्भात बाणस्तारीचो बाजार खंय भरपाचो त्याच बरोबर मार्शलाचो बाजार आमी खंय भरचो अशे तरेचो एक आमी रुपरेशा आज केल्ली आसा। डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमी नवें जें मार्केट केल्लें आसा ताजी आमी जे फिश मार्केट आसा आणि जे व्हेजिटेबल जे मार्केट आसा ते येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर तांकां ऑर्डर येवपाची आमकां अपेक्षा आहा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान ती दोन्ही मार्केट शिफ्ट करपाचें आमी ऑलरेडी आमच्या आनी प्लॅन करा म्हणून आमी डायरेक्शन्स आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाक दिल्ले आसात आणि पंच मेंबरांक दिल्ले आसात। त्याच बरोबर ट्रॅफिक जे आसात किंवा पुलीस जे आसात तेंच्यांनी ह्या मार्केटा संदर्भात कितें जर तांकां एक्स्ट्रा एसेसरीज लागतात जाल्यार तेतून आमकां लक्षांत हाडून दिवच्यो। उदकाचे संदर्भात एखादे अशी जर काही गोष्टी जर आयल्यो जाल्यार प्रायवेट टँकर सोदून दवरचे जेणे करून त्याची जो बील जे आसा ते एखादे म्हजें ऑफिस उबारतले किंवा म्हजें PWD डिपार्टमेंट जे आसा त्या लोकां खातीर काम जे करतात ते समर्थ आसतले। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायट खंयचेच तरेची वचपाना इतली आमी जबाबदारी घेवपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा। पण एकूच म्हजे सगळ्यांक मागणी आसा की जे आमी डेकोरेशन करतात वोल्टेज एखादी कमी जावपाक शकता, ज्या वेळाचेर नाका आशिल्ले लायटी जे आसा ते सबंद ह्या गोंयकारांनी बंद करून दवरच्यो इतलेच मागणी म्हजे कडेन ह्या कडेन आसा। त्याच बरोबर गणपतीक लागणारे जे भावीक जे आसा ते दर्शन घेवपा खातीर येतात तांकां थोडेशे टॉयलेट जाय पडटा। आमी बायो टॉयलेट प्रोवायड करपाचें ऑलरेडी डिसिजन घेतिल्लें आसात आणि एकंदरीत पुलीस जे आसात जे आमचे मार्शलाचे लोक जे आसात ते लोक खुबश्या परगांवांत रावतात, हांगसर मायग्रंट्स जाल्ले आसल्यात आणि ते आपल्या चतुर्थी ते तेंच्या आपल्या मूळ घरान वतात, त्यांची सगळ्यांची राखण करपा खातीर सातत्यान ती पेट्रोलिंग करचें अशें हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा।